नमस्कार येवकार दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान। अनुसावन नवे शिक्षण धोरण 9वेक चालीक लागतात। ऑगस्टा सावन 9वेच्या भुरग्यां खातीर एनईपीचो अभ्यासक्रम एनईपी विशीं समिती बरोबर नियाळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो। 180 शिक्षकांची फास्ट ट्रॅक भरती जातली। आर्ट्स, वोकेशनल स्टडीज आनी इंटर डिसिप्लिनरी विषय खंय अनुसावन भुरग्यांक लागू। एनईपीच्या इम्प्लिमेंटेशना खातीर बोर्डार आसलेल्या ह्या सगळ्यांच्या बरोबर मिटींग आशिल्ली। ह्या मिटींगेंतल्यान अंदू 9th स्टँडर्डांतल्यान एनईपी इम्प्लिमेंटेशनाचेर डिसिजन दिलें। ते करता आसतना 3 सब्जेक्ट वोकेशनल स्टडीज, इंटर डिसिप्लिनरी आनी आर्ट हे 3 सब्जेक्टांचो फक्त प्रश्न उरतालो तांकां टीचर आनी येते। वोकेशनल स्टडीजा खातीर ज्या स्कुलींनी टीचर्स ना तो टीचर्स दिवपाचो ठरला। फक्त तातूंतल्यान हे सगळे 3 सब्जेक्ट हे ऑगस्टांतल्यान सुरवात जातली शिकोवपा खातीर। पयले 2 म्हयने कदाचित शिकोवपा खातीर टीचर नसल्या कारणान थोडोसो प्रॉब्लेम आसा। इंटर डिसिप्लिनरीचो सिलेबस तयार करून सगळ्या स्कुलांनी दितले आनी तांचो एडिशनली जो हिस्ट्री आनी जॉग्राफीचो टीचर जो आहा तो सब्जेक्ट मत जाल्ल्या कारणान त्या टिचराक आमी ट्रेनींग दितले। आनी आर्ट टीचर जो आसा पयली जो आनी एक सब्जेक्टा खातीर तो टीचर तांकां आमी आमच्या SCRTच्या मार्फत अपॉयंट करून ह्या सगळ्या स्कुलांनी तो टीचर दिवपाचें डिसिजन जालां। सो एकंदर NEP 2020 चे इम्प्लिमेंटेशन 9th स्टँडर्डांतल्यान ह्या वर्साचें करपाचें डिसिजन घेतलां। सगळ्या हेडमास्टर्सा खातीर आफोन आमचे सेक्रेटरी आनी डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन तांकां वेवस्थीत रित्या हो विशय समजून सांगतले। सगळ्यांनी सहकार्य करपाची गरज आसा। आमकां NEP जर आतां पासून आमी सुरवात केली जाल्यार फुडल्या हायर एड्युकेशनाकूय बी तिजो खूब बऱ्या पद्दतीन उपयोग जातलो। दुसरे एकंदर गव्हर्मेंट सगळे एड्युकेशनाचेर पुराय डिटेलान डिस्कशन जाली। गव्हर्मेंट हाय स्कूल्स, प्रायमरी स्कूल्स, परत हायर सेकंडरी रिक्रुटमेंट 180 सुमार टीचर्स रिक्रुटमेंट उरले ते फास्ट ट्रॅक करपाक लायला। SCRT ऑटोनॉमस बॉडी आमी करपाक लायला। आमचे डायट इन्स्टिट्यूट हे SCRTच्या अंडर हाडपाक लायला। ऑटोनॉमस आसल्या कारणान ते पोस्ट जाता तितके बेगीन भरपाक जातले। अशा पद्दतीन सगळ्यो गजाली एड्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यो स्पीडअप करप हे आमी नेटान सुरवात केल्या जेणे करून फास्ट ट्रॅक करून सगळी एड्युकेशनांतली जे आहा पळय न्हू जून म्हयन्यांत एड्युकेशन सुरू जाता आसतना बरेचशे जे प्रॉब्लेम्स अनसॉल्व उरलेले ते सॉल्व करपा खातीर प्रायोरिटी दिवपाक आयज पुराय डिटेलान 1-2 वरां सुमार ताजेरूच डिस्कशन करून बाकी सगळ्या जाणां कडल्यान हो विशय रिजॉल्व केला। OCI कार्डा खातीर पासपोर्ट रिवोकेशन सर्टिफिकेटीचो दाखलो पुरो म्हणटा त्या निर्णयाचेर घर मंत्रालयाचो विचार चल्ला। निर्णय भायर मारलो म्हणप सारकें न्ही। घर मंत्रालयान निमाणो निर्णय घेतल्या उपरांत इशू तडीक। बेठ्ठोच इशू करपाची गरज ना। मुख्यमंत्र्यान खुलासो केलो। कोणाकूच फटयल्लें ना। सरकाराचे खंय घर मंत्रालया कडेन उलोवप चालू आसा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सान रिवोकेशन आनी सरेंडर सर्टिफिकेट चलता हे काढले। दुसरो सर्क्युलर जो आहा परत एकदा तो मिनिस्ट्री ऑफ आमच्या एक्सटर्नल अफेर्सान काढलो। इट इज अंडर कन्सिडरेशन ऑफ द होम मिनिस्ट्री। तांच्यांनी ना म्हणूंक ना एक आमी लक्षात घेवपाक जाय। त्या खातीर खंयसर हांगा फटयले बिटयले हेजो प्रकार ना। होम मिनिस्ट्रीचो प्रोसेस सुरवात आसा। होम मिनिस्ट्री तेजेर फायनल डिसिजन दितली। इट इज अंडर कन्सिडरेशन म्हटलां ते होम मिनिस्ट्री कडेन आमी डायरेक्टली कम्युनिकेट करीत आसा। सो होम मिनिस्ट्री जाता तितके बेगीन तेजेर डिसिजन दितली फॉर द रिवोकेशन सर्टिफिकेट कन्सिडर करची आमी प्रयत्न करीत आसा। सेम ऑपोजिशन म्हणटा मुद्दाम ते इलेक्शना कडेन लिपोवन दवरले कोणीच लिपोवन दवरूंक नासले। वयल्यान हांवें ट्वीट करच्या पयली दोन्ही नोटिफिकेशन जाली ते आमकां लिपोवन दवरपाचो काय प्रकार नासलो। दिसावड्यार काम करपी फोंड्या नगरपालिकेच्या कामगारांक पगार ना। सुमार 11 लाख मायज पगाराचो निधी कंत्राट सोंपिल्ल्यान पेंडींग आशिल्लो। ते फाटभुंयेर फोंड्या नगरपालिकेन म्हत्वाची बसका घेवन हो विशय तडीक लायलो। कामगारांक खंय पगार दिता पेमेंट करता सांगला कळ्ळें न्ही। हांवें सांगलें इमिजिएट पयलीं तुमी कडेन सराक पयलीं इमिजिएट तांकां पेमेंट प्रोसेस करा म्हणून। कितलो सुमार आसता पेमेंट आउटस्टँडींग? आउटस्टँडींग घेता 5 आनीक 5.5 लाख आनीक 2.5 लाख म्हणजे 2.5 लाख 8 लाख सुमार तुगेलो उरतलो। सो ते स्ट्रायकर बी वचपाक स्ट्रायकर ते
ते कशें आसा आपल्या पोटा ती कामां ती आयज ना फाल्यां मेळटले एका पयशे आशिल्ले पूण आयज कितें जालें तांकां कंटिन्युअस एक वीस जालो आयज दिता फाल्यां दिता आयज दिता फाल्यां दिता म्हणजे आयज तेणी कितें केलें आयज मिटिंगा न्ही आमी कामां करून वचचे ना म्हूण सांगलें सकाळीं कामां वचून येयले ते इलेक्शन कोड आशिल्लें तेन्ना आनी ते आमी नेमीक बी धाडिल्ले रिगार्डींग एक्सटेंशन आनी आतां आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतले कौन्सिलान तांकां पे करपाक सो पेमेंट जाता पेमेंट करता आसले न्ही तेजी पेमेंट ना म्हणजे कितलो म्हयन्याचो उरला काम एप्रिलाचो आतां मेचो जुनान न्ही ना पण म्हाका दिसता इलेक्शना प्रोसेसा लागून तेंचो पेमेंट उरलो काय म्हणटा तेन्ना ते आमी धाडिल्ले न्ही तेच्या खातीर तो मातसो उरलो सो आतां कौन्सिलान आमी घेतले न्ही म्युनिसिपल कावन्सिलाची एक स्पेशल मिटींग आशिल्ली आनी ह्या स्पेशल मिटिंगेक जो प्रश्न आशिल्लो की डेली वेजीस डेली वर्कर ज्या वेजीस तेंचे एक म्हयनो जालो पेमेंट दिवनासलो आनी तेंचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आहा तोय बीन एप्रील म्हयन्यान म्हणल्यार सोंपतलो म्हणल्यार जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागलो इलेक्शना लागून तेच्या उपरांत हो तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट आहा तो रिन्यू करपाचो उरलो आनी जो एक म्हयन्याचो तेंचो पेमेंट उरलेलो जो 83 हे डेली वेजीस वर्कर आहा तेंचो सुमार 11,70,70 रुपया असो पेमेंट आशिल्लो आनी आयज स्पेशल मिटिंगूय सगळ्या कावन्सिलर रावन तेंच्यांनी एक डिसिजन घेतलें की इलेक्शन कमिशनाचे तांकां कितें येता ते लेट येतले पण सद्याचो तेंचे कडेन जो फंड आसा तितूंतल्यान जे वर्कर्स आहा पेमेंट आयज TCS तांकां करतले म्हणून आनी त्या डिसिजनाचेर सगळे कावन्सिलाचे आयज रेजिग्नेशन जालें प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू साखळे नगरपालिकेच्या वाठारात घरातले घाणेरडे उदक गटारात सोडपाचे प्रकार वाढल्यात ते बेगोबेग बंद करचे नाजाल्यार कायदेशीर कारवाय जातली म्हणून नगराध्यक्ष रश्मी देसायान शिटकावणी दिल्या वाठारातल्या मान्सून पूर्व कामांक नेट आत्ता मेरेन 4 वॉर्डांनी कामां पुराय जाल्यात साखळे बाजारात आणि हेर वॉर्डांनी उदकाचो योग्य निजरो करपा खातीर खाशेल्या निधीची तरतूद केला नमस्कार साखळी नगरपालिका क्षेत्रामध्ये आम्ही ऑलरेडी प्री मान्सून काम स्टार्ट केलेलं आहे आणि जवळपास आमचे 4 वॉर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट झालेले आहेत आणि उद्यापासून आम्ही 5वा वॉर्ड स्टार्ट करणार टोटल आम्ही 2 टीम केलेले आहे 1 to 6 आणि 7 to 12 असं 2 टीम करून हा टोटल आम्ही प्री मान्सून काम स्टार्ट केलेलं आहे आणि हा प्री मान्सून काममध्ये टोटल आम्ही डिसिल्टिंग जी गटर्सची आमची टोटल गटर्स असू दे आणि स्वीपिंग आणि जी डेंजरस ट्री कटिंग सगळ्याच ह्याच्यामध्ये आम्ही घेतलेले असू जवळपास मे एंड किंवा जून फर्स्ट वीकमध्ये टोटल आमचा हा काम पूर्ण करायचा एक आमचा प्रयत्न चालू आहे आणि त्याच्याबरोबरच मी सगळ्या साखळी नगरवासियांना एक विनंती करते की जवळपास प्रत्येक प्री मान्सून आम्ही काम करताना आम्ही बघतो की गटरमध्ये जी गटर आम्ही पावसाच्या पाण्यासाठी स्टॉर्म ड्रेन वॉटरसाठी जी केलेलं आहे त्याच्यामध्ये बऱ्याच लोकांनी सिवरेजची आपली आज इकडे डिस्चार्ज होत आहे म्हणून एक विनंती आहे की तुम्ही प्रत्येकाने जी तुमची जी सिवरेजची वॉटर आहे ती गटरमध्ये सोडू नये तर आपण प्रत्येकाने आपली व्यवस्था करावी आणि जवळपास बऱ्याच म्हणजे हाऊसिंग बोर्ड असो देसाईनगर असो प्रत्येक कॉलनीमध्ये आम्ही हे सगळं आयडेंटिफाय करून असो ऑलरेडी मी हेल्थचा पण एक लेटर केलेलं आहे की ह्याच्यावरती तुम्ही हेल्थ इन्स्पेक्टरने एक ॲक्शन घ्यावा म्हणून आणि सगळ्यांना एक रिक्वेस्ट आहे की ज्यांनी हा गटरमध्ये आपलं पाणी सोडलेलं आहे त्यांनी त्वरित ती सगळं पाणी बंद करावं गोयच्या शाळांनी भुरग्यांची मानसिक भलायकी सांबाळूक कावन्सिलर वाडोवचे राज्य बाल हक्क राखण आयोगाची शिक्षण खात्याक सुचोवणी गोयात अणभवी कावन्सिलर मेळनात सरकारान अणभवाची अट काडून उडोवची चड कावन्सिलर मेळचे म्हूण आनीक कांय डिग्री जोडच्यो अभ्यासक्रमातूय बदल करचे म्हूण आयोगाची शिक्षण सचिवाक चीट So the Goa State Commission for Protection of Child Rights has once again made a demand to strengthen the mental health care ecosystem in the schools. So there are earlier demands of increasing the strength of the counselors. This now what we are realized is that there need to be amendments in the scheme which implements the counseling scheme.
And there are 3 demands which we have, a recommendation in fact which we have made. One is to relax the experience which is required, because Goa doesn't have enough mental health professionals who apply and then get recruited. Second thing, what we have realized that more degrees, more counseling degrees can be added so that more people can apply and get recruited into the scheme. Our third demand was to Secretary of Education, to the colleges that are offering counseling programs. So there need to be change in the syllabus, to include contemporary issues that are with regards to children and adolescents. So with these 3 demands, we hope that the quality of the counseling services and the mental health care services in school will be strengthened. 1 जून ते 21 जुलै मजगती वर्सुकी नुस्तेमारी बंद आसतली म्हणून नुस्तेमार खात्यान जाहीर केला. पारंपारीक नुस्तेमारी सुरू, मात व्यवसायात आशिल्ल्या नुस्तेमारांक ट्रॉलर्स घेवन दर्यांत वचपाक बंदी. 31 जुलै सावन परत नुस्तेमारी सुरू. घेऊया ल्हानसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. फ्रान्साच्या सुरू आशिल्ल्या कान्स चित्रपट महोत्सवात गोयच्या अनुच्या 55व्या इफीच्या पोस्टराचे उक्तावण जाले. फिल्म फेस्टिवलाचो आज 3रो दीस. भारतांतल्यान 7 चित्रपटांचो कान्स महोत्सवात आस्पाव. 30 वर्सां उपरांत भारतीय चित्रपट कान्स महोत्सवाचे सर्तीत. ऑल वी इमॅजिन एज लायट फिल्म सर्ती खातीर वेचून काडला. कान्सा सावन प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. Well, today is the second day of the festival and films from around the world are being screened and there are thousands of people gathered here to watch them. This year has been an exceptionally good year for Indian cinema. There are 7 films with an Indian connection which are going to be screened at the Cannes Film Festival this year. Let's start with the first one, the big one, which is in the competition section, and that is Payal Kapadia's All That We Imagine as Light. Well, it's been 30 years since an Indian film has been in the competition, vying for the Palme d'Or. The last time an Indian film was in the competition at Cannes was Shaji Karun's film Swaham, which was back in 1994. The other Indian film at Cannes this year is a film by Sandhya Suri called Santosh, which is competing in the Uncertain Regard category. Now, the story of the film is about a woman who gets her husband's job after he passes away, and he was a constable. Now, this film is also in a prestigious category called Uncertain Regard, and we'll have to keep our fingers crossed on this one. Among the other Indian feature films this year at the Cannes Film Festival is Karan Kandari's film called Sister Midnight, which stars Radhika Apte. Now, she's a lady who lives in a slum and she seeks revenge. That's what the story revolves under. And this film will be screened under the Director's Fortnight category at the Cannes Film Festival this year. The 4th Indian film at the festival this year is a short film called Sunflowers Were the First to Know, directed by Chidanand Naik, who's an FTII student. And this film is being screened under the Cine Foundation, or the short film category, at the festival. Shyam Benegal's classic Manthan, which was restored by the Film Heritage Foundation, will also be screened at the festival this year. This is quite a landmark film, and it will be exciting to see a restored version of the film that stars Smita Patil, and that was funded by Amul back then. And the other Indian film at Cannes this year is Syed Mehsam Ali Shah's film called In Retreat, which is set in Ladakh. बिराडाक रावतल्यांच्या पुलिसांक बरोबर घेवन दरेक पंचायत वांगड्यान टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें, तांचो डाटा दवरचो. धारगळे खुनाचे केशी उपरांत आमदार प्रवीणाचे थळाव्या पंचायतींक निर्देश. प्रवीणान पंचायत वांगड्यांक घेवन पुलिसांकडे बसका घेतली. परत अशो गजाली घडच्यो न्ही हे खातीर टेनंट व्हेरिफिकेशन जायच म्हूण प्रवीण उलयला. इंडियन आनी अशें परत घडचें न्हू म्हणून आयज ही मिटींग दवरलेली. जे पळय पुलीस व्हेरिफिकेशन जे पळय आयज हांगासर मायग्रंट येवन हांगासर वयता ते हेजेर हांगासर वाड्यांनी तशेंच आख्या पेडण्यान हांगासर रावतात तांकां हांगा व्हेरीफाय करचें म्हणून आयज जे पळय स्ट्रिक्टनस आमच्या सरपंच आयज सगळ्यांक आपयल्ले आसा. तशेंच सरपंचांक सांगलेलें जाता इतले बेगीन मिटींग घेवन एज पास सगळे मेंबर्स हर एक मेंबरांनी आपल्या वाड्यांनी कोण कितले हांगासर मायग्रंट रावता बाकीचे हांगासर आनी जे घरां आसात रूम दितात तेंच्यांनी तांकां सपोर्ट दिवपाची खूब गरज आसा. जेन्ना
सगळ्यांचा सपोर्ट एकीकडे येता तेन्नाच आमी ती कामां करूंक पावतात. ताका लागून सगळ्यांनी जे पळय रुमांनी रावतात ते 5,000 आनी 10,000ची तोंड पळोवचें न्हू. कित्याक जे पळय हांगा इन्सिडंट घडटात ते परत घडचे न्हू म्हणून तेंच्यांनी सगळ्यांनी हो सपोर्ट दिवचो. कित्याक जितले घरांनी तुमच्या भाड्याक घेवन रावता तांकां फकत पुलीस कार्ड हे करपाक तांकां आनी व्हेरीफाय करपाक तुमी ह्या आमच्या मेंबरांक आनी सरपंचांक सपोर्ट दिवपाची खूब गरज आसा. बरें जाता तितली सजा जी पळय आयज आमच्या भावाक हांगासर मारलेलो आसा ते भायले येवन मायग्रंट तांकां जाता तितली सजा ही तांकां मेळटली. गोयचे शेतकार शेतीकडे व्यावसायिक नजरेन पळयनात. शेतकारांक आर्थिक मजत आणि बाजारपेठ दिवंक सरकाराची आस. सरकार यत्नूय करता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. आधुनिक तंत्रज्ञानाचो वापर करून शेती करूंक पावलां मारपाचो उलो. पणजे कला अकादमीत गोवा मँगो शो 2024 चलता. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटात पयले फावटी अशा पद्दतीचो मँगो शोज कला अकादमीच्या ह्या आवारात लावन दाखोवन दिले की जवळपास 75 तरेच्यो वरायटी घोटा पासून मानकुराद पर्यंत ह्यो गोंयांत जाता आणि ताज्याय पासून वेगवेगळे 350 तरेचे प्रॉडक्ट आंब्याच्या पासून आमी तयार करपाक सोदता. आतां पर्यंत गोंयकार फक्त काजू प्रोसेसींग हे एकाच युनिटा कडेन पळयताले की काजूचो बारकेलो कारखानो घालपाचो ह्याच युनिटा कडेन पळयताले. बट फूड प्रोसेसींग ह्या युनिटा कडेन पळयता आसतना जितके रॉ मटेरियल्स गोंयांत जाता किंवा नेबरींग स्टेटीज जाता तेजो फूड प्रोसेसींग विथ द 70% सबसिडीज विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी ताका तेको जो जाय सपोर्ट जो जाय तो गव्हर्मेंट ऑफ गोवाय दिवपाक तयार आसा. हातूंतल्यान जर आमी केले जाल्यारूय तो खूब मोठो बदल हो गोंयांत आमी एग्रीकल्चराच्या बाबतींत करूं शकता. ताका लागून गोंयच्या समेस्त सगळ्या शेतकऱ्यांक इंटिग्रेटेड फार्मींग हो कन्सेप्ट हांवें इंटिग्रेटेड फार्मींग कित्याक म्हटलां अजुनूय गोंयकार एग्रीकल्चर कमर्शियल पद्दतीत कशें जावचें हाज्या कडेन लक्ष दिना. आंबे आसत किंवा काजी आसत आमी ज्यो आमच्या आज्यान लायल्या किंवा पणज्यान लायल्या त्योच आजून खायज आसा. आमी लायना. आतां आमी जर लायल्यो ना जाल्यार आमच्या सेकंड जनरेशनाक त्यो खावपाक मेळच्यो ना. कारण तुमी जर पळयशात जे लायिल्ले तेजें प्रोडक्शन आतां अर्द्यान जालां. म्हणून हांवें म्हटलां जशें आत्ताच आमचे बाब रवी नायक एग्रीकल्चर मिनिस्टर हांच्यांनी सांगलें फक्त म्हणजे तांच्यांनी सांगलें की तुमी फक्त झाडां लायात आमची दिवपाची तयारी आहात. ओके त्या खातीरच हांव सांगता आसतना सांगतलो की फक्त झाडांच न्ही तुमकां टॅक्निकल सपोर्ट तुमकां त्या ठिकाणी जाय तो फायनान्शियल सपोर्ट तुमकां जाय तो म्हणजे मार्केटींग सपोर्ट हे सगळें दिवपाची आमची तयारी आसा. गोयच्या धरणांनी उदकाची पातळी देंवता. मात फाटल्या वर्सा परस उदकाचो सांठो चड म्हूण WRDचो रिपोर्ट सांगता. हणजूण धरणांत फकत 19.16% उदकाचो सांठो. पंचवाडीत 21.96%. साळावलीत 30.70%. उत्तर गोंयाक उदका पुरवण करपी तिराळी धरणांत 33.16% उदक आसा. कांय वाठारांत कितलेशेच दीस उदका पुरवडना. लोक बेजार. अंदू गोंयांतल्या धरणांचे उदकाची पातळी देंवल्या. मेळटा ते म्हायती प्रमाण दक्षिण गोंयांत उदका पुरवण करपी साळावली धरणांत 30.70% उदकाचो सांठो. अंजुने धरणांत फक्त 19.16% उदकाचो सांठो आसा. दिवचले तालुक्यांतल्या आमठाणे धरणांत 32.44% उदकाचो सांठो. पंचवाडी धरणांत 21.96% उदक आसा. चापोली धरणांत 47.36% उदक उरला. गव्हाणे धरणांत सुमार 47.66% उदकाचो सांठो. उत्तर गोंयांत उदकाची पुरवण करपी महाराष्ट्रांतले तिराळी धरणांत 33.2% उदकाचो सांठो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. पुराय अंधत्व आशिल्ल्या साईश गावणकारान 10वेच्या परीक्षेत 80% गुण मेळयल्यात. ताचो पेपर सामान्यांक आशिल्लो तसोच. गोंयांत पयलेच फावट एका अंधत्व आशिल्ल्या भुरग्यान स्वता कॉम्प्युटरा वयल्यान परीक्षा दिल्या. तो सांताक्रूज हायस्कूल आणि नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लायंड हे संस्थेंतल्यान शिकला. पयलीं म्हणटा जेन्ना लोकविश्वासान वयतालो पळय हांव तेन्ना लोकविश्वासाच्यान म्हाका शिकपाक चड आवड आशिल्ली. तेन्ना फर्स्ट आमकां कॉम्प्युटर सर आशिल्लो रामा पार्सेकर म्हणून
तेणे म्हाका सगळे कॉम्प्युटर अबाउट कॉम्प्युटर तेणे म्हाका सगळे डिटेल्स सांगली कशें टायप करप आनी कशें हें करप. मागीर हळू करून ते टायपींग म्हजी स्पीड वाडूंक लागली आनी तेन्ना म्हाका चड सगळे टेस्ट दिताली. म्हळ्यार 10वेक आसतना म्हाका कॉम्प्युटराचेर हांगासर बसून म्हाका टेस्ट दिताली आनी जेन्ना हांव वाचतालो पळय तेन्ना सगळे कीज जेन्ना मारतालो तेन्ना एनविडी म्हजो ऑडियो म्हटल्यार म्हाका आयकपा येतालो कितें रीड करता तो आनी जेन्ना म्हाका आन्सर थंय मारपाचें आसा तेन्ना आन्सर म्हणून हांव मारून टायप करता. आय फेल्ट व्हेरी गुड एंड आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट दॅट आय हॅव गॉट गुड मार्क्स एंड अबाउट I got 80% in SSC exam, and I felt very good and I am very happy about that for answering my exam on my own. So because this the possible झालें means this would have been not possible without my teachers. जेन्ना सजेशन आमच्या फर्स्ट टायम एग्जाम कॉम्प्युटराचेर दिली तेन्ना लोक म्हणटा की तांकां कॉम्प्युटर सेपरेट आसता काय, तर कॉम्प्युटर तांकां सेपरेट नासता, कॉम्प्युटर सेम आसता. फक्त तेजेर आमी एक NVDA सॉफ्टवेअर म्हणून एक स्किल रीडर सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करता. तो इन्स्टॉल करतकच तो कॉम्प्युटर उलोवपाक लागता, जे तूं टायप करता ते सगळें ताका सांगता. हय, सो आनी हांगासर जी भुरगीं आतां आमी शिकयलेली आसा कॉम्प्युटराचेर ती खुबशीं भुरगीं गव्हर्मेंट सेक्टरान प्रायवेट सेक्टरान आतां काम करपाक लागल्यात. सपोज तांकां एक्सेसिबल सगळे वर्क आहा तो करून दिवची जाल्यार ती they can do as like a normal person. म्हापशा पेडे योनेक सनरायज ऑल इंडिया सब ज्युनियर बॅडमिंटन रँकिंग सर्त जाली. 7 दीस चलिल्ल्या सर्तीची शुक्रारा फायनल जाली. देशभरांतल्यान वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान सुमार 2200 खेळगडे वांटेकार जाल्ले. अखिल गोय बॅडमिंटन संघटनेचो अध्यक्ष मनोज पाटील सांगता. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या उद्देत्या खेळगड्यांक उर्बा दिवंक संघटना खंय वावुरता. Friends, we had the culmination of the under 15 and under 17 sub-junior national badminton championship at Dharen, and this was over a period of 7 days. 10 तारखेक सुरू झाला आणि today 17th we had the finals of under 15 and under 17 singles, doubles and mixed doubles. We had more than 2,200 participants who had registrations in more than 3,200 categories, and the event went on very successfully, and we have new champions who will be pride of the Indian badminton over the years. The scene as far as Goa badminton is concerned, I being the president, we are trying to promote badminton at the grassroots level, and Goa has the best of infrastructure in terms of badminton. Our Honorable CM has been supporting sports, and he wants to make Goa as a sports destination, and as Badminton Association we would like to support this endeavour of Honorable Chief Minister to make Goa as a sports hub. We are trying to grow badminton to the grassroots, and the main endeavour of the Goa Badminton Association in the next 4 years would be to find talent at the grassroots. So our aim is to go to all the villages, to the panchayat, and see the youngsters who would be the future of Goa. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.